विधानसभे निवडून तो तिथूय पयलोच आयला पूण त्यांनी एक शिकपाक जाय की राजकारणात पॉलिटिक्सात म्हणटा एक पातळी आसता ते पातळी सकयल वचूं नाका ज्या पातळीचेर रावपाक जाय त्याच पातळीचेर रावा आतां निवडणुकेक एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप जाता पूण ताकाय बी एक लेवल आसा त्या लेवला भायर गेले की लोकूय मागीर तुका उच्च शिक्षीत जावन सुद्दां तुजी कॅटेगरी ठरयता ती ठरोवपाक दिवची न्ही प्रत्येकाक आनी त्या लेवलार रावचें हें सगळ्यांक हांव आव्हान करता कितें राजकारणांत एक लेवल ठरोवपा जाय मागीर उच्च शिक्षीत आनी आपूण आमदार ह्याची जबाबदारी ताणी समजुपा जाय आनी त्या प्रमाणे उलयतना जिबेचेर कंट्रोल दवरलो जाय आयज तो खंय तरी जी तारलो तुमच्या वांगडा आसा काय ना हेजी तुमी चवकशी करची म्हणटा ते तमोगो पक्षाचो आमदार आसा आनी ह्या 5 वर्सांत तमोगो पक्षाचोच आसतलो हें हांव तुमकां मुद्दाम सांगूंक सोदतां आनी तो आपल्या कामा खातीर प्रत्येक कडेन वता आनी तो आपली कामां करून घेता आनी ताणें ती घेवूंकूच जाय फुडें परत निवडून येतलो जाल्यार प्रत्येकाची ती जबाबदारी आसता आमदार जालो की निवडून फुडें वतलो जाल्यार आनी ती कामां करून घेता ताचो गैरफायदो हे राजकारणी घेता पळय न्ही ते घेवचो न्ही कारण अपोजिशन सुद्दां सेवा कडेन वता सगळे कडेन वता आनी कामां करून घेवपाचो प्रयत्न करता कामां प्रत्येक मिनिस्टरा कडेन वचून आपली किंवा चेअरमॅना कडेन वचून कामां करून घेवप हेतूंत मोठें कौशल्य आसा आनी तें कौशल्य ते दाखयता आनी लोकां पर्यंत तेजी कामां पावयता हेतूंत काय गैर काय ना पावयली म्हणून पूण तो मोगो पक्षाचोच आसा मोगो पक्ष बरोबरच आसा आनी मोगो पक्षाक उरतो ताणें तो शब्द वापरलो तेच्या बद्दल तुमी कितें म्हणटा की ताणें जो शब्द वापरलो पळय न्ही तें सांगना न्ही खंयची जीब आपली घसरोवची न्ही तो शिक्षीत आहा इज अ पायलट कळ्ळें न्ही विमानाचो पायलट ताणें तरी शिस्तीन उलोवपाक जाय आनी ताणें तें उलोवचो अशें ताका हांव आव्हान करतां आनी तो शब्द ताणें फाटीं घेवचो कळ्ळें तो शब्द फाटीं घेवचो आनी ताणें बरें राजकारण करचें बरें विकास करचे पयले फावटी तो आमदार आसा उच्च शिक्षीत आसा आनी ताका आनी एकदां तुका येदो व्हडलो पायलट बिलट म्हणलो की ताका एक शिस्त आसता आनी शिक्षण आसता आनी ताका खबर आसा कोणाच्या हेचे वयल्यान घसरलो तो खबर ना पूण ताका हांव एक सांगता फाटीं घे आनी परत एकदां फाटीं घेवन आपलें मोठेपण दाखय